उसाचे रेटी वेल्यान उसकारांनी अंदू संजीवनीचो मॅनेजमेंट आनी सरकारा कडेन ताणून धरला। उसाच्या दराचेर सांगेच्या 101 उसकारांची बसका जाली। टना फाटल्यान 600 रुपया दिवचे म्हूण मागणी। आमचे जे शेतकरी आसात ते शेतकरी आज वेगवेगळ्या संस्थांचे रीण काढून आपलो ऊस करतात, कष्ट करतात। सगळे मायनिंग हे सगळें बंद जाल्ल्यान फक्त आमी शेतीचेर अवलंबून आसात, उसाचेर अवलंबून आसात। अशा वेळार उसाक आमी कितलींशीं वर्सां जालीं 1912 आमकां रेट दिल्लो, ते नंतर आमकां रेट मेळ्ळो ना। आतां आमकां निदान कमीच कमी 4000 तरी रेट उसाक मेळपाक जाय। ज्यो तोळयो येवपाच्यो आशिल्ल्यो शुगर फॅक्टरी मार्फत त्यो बंद जाल्यो आनी त्याच तोळयेवाले डायरेक्ट शेतकारा मार्फत येवपाक लागले। तांकां उबारपाक मेळटा गोंयकारांक। ते कितें करता, एका शेतकारा मार्फत येता तेजो लो रेटा मारता आनी दुसऱ्या दिसा दुसऱ्या भाडाक वयतना तो 350 आसा तो दुसऱ्या दिसा 550 वयता आनी ताका लागून बारीक शेतकार पळय आसा न्ही तो सोंपता। विशय जाग्यार घालता म्हूण थंयचो आमदार सांगता। कारण पळय गेल्ले सादारण फेब्रुवारीच्या 14 तारीख नंतर जेन्ना सीएम बरोबर पडलो, सादारण सरकाराचे सगळे मंत्रीच बरें जाता म्हणून पळय सरकारूच बरें जाल्लें आसा आनी हातूंतल्यान आमचे सारके कॉमन मनशाचो विचार करपाक मांडपाचो किंवा कोणाकडे व्हरपाचो कोणाची परिस्थिती ना। आयज जर हांव इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट म्हणून जर उलयतलो, इंडिपेंडंट आमदार म्हणून जर उलयतलो जाल्यार म्हाका शेवटी उलोवपा आसता मुख्यमंत्रीच उलोवपा आसा आनी मुख्यमंत्री कडेन वयता जाल्यार आयज 100 गेटी मदीं लागता आयची परिस्थिती। उसकारां बरोबर बसका जाल्या, मात रेटीचेर अजून नेमके कांयच थारिल्लें ना म्हूण शेतकी मंत्री विजय सांगता। संजीवनी जाग्यार घालूंकय सरकाराक 10 कोटी तरी काडचे पडटले। आता मुख्यमंत्री बरो ना म्हणून ते म्हणजे बरें जाल्ले आहा सांग्याचो आमदार। सो ताजे खातीर हांव एक लिमिटेड इंटरवेंशन करता। वन इज वी आर लुकिंग एट स्लायटली इनक्रीजिंग द हार्वेस्टिंग चार्जीस। 1 2 स्लायटली इनक्रीजिंग द मिनिमम सपोर्ट प्रायस। संजीवनीचे घोडे कितली वर्सां जाली अशेंच रडत रडत चल्लां। सगळे कडेन उसाचे शेतकारांचे हेंच। आतां मोदी सरकार जीएसटी भायर उसकारांक आदार म्हूण साखरेचेर 5% सेस लावंक सोदता। एटर्नी जनरलान निकतोच ह्या प्रस्तावाक निकतोच कायदेशीर बावटोय दाखयला। आतां गोंयच्या साखरेवेलो हो सेस खंयच्या उसकारांक वतलो? म्हणजे कापा खातीर तेणी 600 रुपीज पर टन म्हणून सांगलेले, पण तेगेली डिमांड अजून जाली ना। पूण सरकारा कडेन एक मागणी आसता की जातले बेगीन ही समस्या सॉल्व करची म्हणून।